जेजू शिसांक सांगता, जें कितें तुमी बापाक कडसून म्हज्या नांवान मागशात तें तुमकां मेळटलें. ह्या उतरांचो अर्थ असो न्हय की आमी मागता तितलेंय मेळटलें आनी मेळूंकूच जाय. जेजूच्या नांवान मागप म्हणल्यार ताच्या अधिकाराचेर पातयेवन मागप. कित्याक म्हणल्यार मागणें कोत्तना ताचे कुशेक राजी आसूंक, ताची खुशी करूंक आनी ताचे कुशेक सदांच पयलो वयलो जागो दिवन मागणें करप. म्हजी खुशी न्हय भगत, तुजी खुशी जावं दी. बापाचे खुशे पोरमणे आमचे मागणें आसा जाल्यार आमचे मागणें फळादीक जातलें. जायते फावटी आमचे मागणें म्हणजे आमच्या गरजांची लादीन देवा मुखार घालता. मारयेन देवाची खुशी केली. सांत जुजेन आपल्याचें वडपण सोडून देवाची खुशी पाळली. सर्गीचें राज पयलें सोदात आनी उरलोलें सगळें तुमकां मेळटलें. देव आमकां कितें बरें वायट आनी गरजेचें तें सगळें जाणा. आमच्या मागण्यांतल्यान देवाची खुशी करूंक वावरूंक गरज. आपल्या निमाण्या जेवणार जेजू आपल्या शिसांक म्हत्वाचो संदेश दिवन म्हणटा, हांवें तुमचे पांय धुल्यात जाल्यार तुमी तशेंच करूंक जाय. हीं उतरां आमकां जुआंवाच्या शुभ वर्तमानांत 13:14 वाचूंक मेवता. आपूण सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयला म्हूण जेजू सांगता. सांत दामांव मोलोकाय जुंव्यार वचून कोड जाल्ल्यांची मोगान सेवा केली. सांत मदर तेरेजान अनाथ आनी कोण नासलेल्यांची आनी पिडेस्तांची मोगान सेवा केली. सांत जुजे वाजान श्रीलंकेचे पोरजेची मोगान सेवा केली. तांचो भावार्थ जागयलो. तांणी जेजूचो मोग आपले सेवेंतल्यान दुसऱ्या ताय दाखयलो. जेजू म्हणटा, एका इश्टान आपल्या दुसऱ्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो जाल्यार हाचे परस व्हडलो मोग ना. जुआंवाच्या शुभ वर्तमानांत 15:13 वाचूंक मेवता. खरो मोग जावन आसा दुसऱ्या पासत तुकाच उणें करप. देवान संवसाराचो इतलो मोग केला की आपल्या एकल्याच पुता आमच्या पासत व आमच्या मोगा पासत संवसारांत धाडलो. आदल्या करारांत आमकां आब्रामाची देख मेळटा. देवाच्या मोगा पासत आपल्या एकल्याच पुताचें बलिदान करून तो फाटीं सरूंक ना. सांत दामांव, सांत मादर तेरेजान, सांत जुजे वाजान आनी दुसऱ्या भाग्यवंतांनी आपल्या जिवितान खोश्ट दोग सोसून त्याग सॅक्रिफीस करून आपलें जिवीत दुसऱ्या खातीर खोचिलें. ही जेजूच्या त्याग सॅक्रिफिसाची आज्ञा पाळून म्हाका जेजूचो उलो ताचो हांव मोग कोत्ता जाल्यार ही त्याची त्याग सॅक्रिफिसाची आज्ञा हांव पाळटलो. आसा हांव तयार ती पाळूंक. तर ह्या मिसा बेटेंत वांटो घेतना सेवेचें मोन मोगा दयेच्या कोरण्यांनी आमी आपणावंक आनी दुसऱ्यांचे सेवेक आयती आसूंक आमकां कृपा मागुया.